बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोवमोगाचें नांव आज सांत बार्तलोमियो वा सांत नाथानेल जेजूच्या आपोस्तलाचें फेस्त. ह्या वर्त्या परबे दिसा समिया जेजूक भोवपळी सक्रामेंतान मानान घनान आणि भक्तीपणान आमी स्वागत करया. गायुया गीत जेजू मोगाळा जेजू दयाळा आराधन तुका. समियाचें आराधन करूया सांत बार्तोलोमियो संगता मेळोन त्या खऱ्या नितळ निर्मळ नेणत्या काळजाच्या नाथानेला संगता मेळोन सर्ग उक्तो जाल्लो अनुभव आमी करया. देवा बापाचो अनुभव आमी करया. सर्गींच्या देवदूतांचो मरियमायेचो सांता भक्तांचो अनुभव करून तांच्या संगता मेळोन भोवपळी सक्रामेंताचें आराधन आमी करया. आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो. सौम्या जेजू तूं गोळी बरो तूं सामचे जिणेचो एक स्थारो. जेजू तूं गोडी बरो तूं सामचे जिणेचो एक सारो. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा सागोरा आराधन तुका.
हालेलुया रे हाले हालेलुया हाले हालेलुया 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 हर गा तुका होगळा तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका म्हज्या देवा म्हज्या राया म्हज्या सोडवणदारा म्हज्या भोवमगाळ इश्टा तूं म्हजो आधार तूं म्हजें भरवसो तूं म्हजें शांती समाधान तूं म्हजी बरी भलायकी दुस्मनाच्या हातांतलो तूं म्हाका निवारताय सर वायटा वेगनांतले तूं म्हाका राखताय आनी सांबाळताय हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया किर्तनाचो बूक आमी उक्तो केलो जाल्यार थंयसर 1 अवस्वरांत दुसऱ्या आनी तिसऱ्या वळीर आसच्या देवाच्या उतरांच्या मारिफात आमी भोव पयस सक्रमांतल्या जेजू लागीं उलोवया Psalm 41 verses 2 and 3 सर्वेस्पर म्हाका राखता आनी सांबाळता सर्वेस्पर म्हाका राखता आनी सांबाळता संवसारांत म्हाका सुख संतोष दिता संवसारांत म्हाका सुख संतोष सर्वेस्पर म्हाका राखता आनी सांबाळता म्हाका राखता आनी सांबाळता संवसारांत म्हाका सुख संतोष दिता संवसारांत म्हाका सुख संतोष दुस्मनाच्या घासांत सांपडोंक म्हाका दिना म्हाका सांपडोंक हांव पिडेंत पडोन हांतोळणार आसतना आसतना सर्वेस्पर म्हाका आधार दिता सर्वेस्पर म्हाका आधार दिता हांव पिडेंत पडोन हांतोळणार आसतना आंतोळणारा आसतना सर्वेस्पर म्हाका आधार दिता सर्वेस्पर म्हाका आधार म्हज्या पिडेंतलो काडून पिडेंतलो तो काडून म्हाका भलायकी दिता भलायकी दिता म्हज्या पिडेंतलो काडून पिडेंतलो काडून तो म्हाका भलायकी दिता भलायकी दिता जेरमाया प्रवादीचो बूक 30 आनी 3 अवस्वर 6 आनी 7 बोल जेरमाया चॅप्टर 33 verses 6 and 7 सर्वेस्पर म्हाका वखद आनी सवस्थकाय हाडता सर्वेस्पर म्हाका वखद आनी सवस्थ सर्वेस्पर देव म्हाका वखद आनी सवस्थकाय हाडता देव वखद आनी सवस्थ हाडता सर्वेस्पर म्हाका बरें करता सर्वेस्पर म्हाका बरें करता उदंड मापान म्हाका शांती दिता मापान म्हाका सर्वेस्पर म्हाका बरें करता सर्वेस्पर म्हाका बरें उदंड मापान म्हाका शांती दिता मापान म्हाका शांती म्हजी दिशा म्हजी दिशा आनी म्हज्या कुटुंबाची दिशा कुटुंबाची दिशा सर्वेस्पर बदलिता बरोबर दिता आनी म्हजें पुनर्निर्माण करून मन करून म्हज्या आदल्या स्थितीक हाडता ते घडता म्हज्या ताच्या विरोध केल्ल्या पातकाच्या अपराधांतले पदकाच्या अपराधांतले देवाच्या विरोध केल्ल्या पातकाच्या अपराधांतले केल्या पदकाच्या अपराधांतले सर्वेस्पर म्हाका शुद्ध करता सर्वेस्पर म्हाका शुद्ध करता देवा विरोध केल्ल्या पातकाचे केल्या पदकाचे आनी द्रोहाचे सगळे अपराध अपराध सर्वेस्पर म्हाका बक्षिता म्हाका बक्षिता सर्वेस्पर म्हाका सर्वेस्पर म्हाका संपूर्ण तरान बक्षिता बक्षिता आनी म्हजी आदल्या स्थितीक जास्तीक पवित्रपणाच्या स्थितीक म्हाका तो पाटी आपोवन हाडता आपण अर्जा फिलिपिकरां बरयलें पत्र अवस्वर 4 वोळ 13 फिलिपियन्स चॅप्टर 4 verse 13 म्हाका बोळ दितेल्या म्हाका बॉल दितेल्या समया जेजू सवें जेजू सवे सर संगती हांव करूंक शकता करूंक हांव शकता समी जेजू म्हाका बोळ दिता जेजू म्हाका बॉल तो म्हज्या सांगात आसल्यार असल्यार म्हजो वावर जो वावर हांव बऱ्या तरान तरान करूंक शकता म्हजें शिकप बऱ्या तरान हांव शिकोवंक शकता करूंक शकता म्हजी जबाबदारी जबाबदारी बऱ्या तरान तरान हांव वयसूंक शकता शकता सर म्हजे येवजण्यो बऱ्या तरान पोंता पावोवंक म्हाका साध्य जाता समी म्हज्या सवें आसा देखून म्हज्या जिवितांत कांयच म्हाका उणें पडना तोच म्हाका सर संगती वदक सोन दिता फिलिपिकरां बरयलें पत्र अवस्वर 4 वोळ 19 फिलिपियन्स चॅप्टर 4 verse 19 जेजू क्रिस्त थंय जेजू क्रिस्ताचो म्हाका असलेले म्हाका असलेले दाराळ संपते वरवीं संपत्तेवरवीं म्हजो देव देव सर म्हज्या सर म्हज्या गरजांक उदारपणी पावता पावता समया जेजू तुजे थंय म्हाका वर्तें दायज आसा वर्ती संपत्ती आसा वर्ती आशिर्वादां आसात वर्ती कृपा आसा त्या दाराळ संपत्ते थंय सर्गीचो म्हजो देव बाप सर म्हज्या गरजांनी म्हाका पावता म्हज्या पिडेंत म्हाका कसलीच भिरांत ना बेगीनच म्हजी पिडा देव गूण करता म्हजी पिडा सोसूंक देव म्हाका कृपा दिता म्हजे तत्वार बेगीनच तो म्हाका पयस करता म्हाका जें कितें गरजेचें
देव म्हाका ताच्या वेळार फावो करता. हांवें खंत काडची गरज ना, हांवें भियोवची गरज ना, हांवें देदेस्पर जावची गरज ना. त्या देवाक जावं अर्ग आनी होकळाप ससनाच्या ससनाक. हालेलुया, होसान्ना. मोगा जन देवाक अर्ग आनी होकळाप दिवन थोडो वेळ आमी करसी हांगी. तर आमच्या कंतराच्या बुकांत आमी घेवया तें गीत एच 62 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 104. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ क्षण क्षणवू ನನ್ನ मनवू हाडिदे वंदने. म्हज्या जिवितांत हर एका घडये म्हाका राखून सांबाळून म्हजो हात धरून चलोवच्या त्या देवा तुका हांव वंदन करता, हांव तुजें आराधन करता, हांव तुका स्तुती होकळाप दिता. एच 62 एच 62. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 भोवमोगाचेनो सांजू हांव सवांजेल आमी उक्तो केलो तर थंयसर 5 स्वरांत पयल्या वळीरतावन गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 5 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स. थंयसर बेतसादा म्हणल्यार त्या तळ्या लागीं 38 वर्सां थावन पिडेंत आसलो एक व्यक्ती बरो जावचे खातीर राखून आसलो. स्वामी जेजू त्या जाग्यार पावता आनी ताका तो गूण करता. त्या व्यक्तीक गूण केल्या उपरांत जेजू ताका कितें सांगता तें आमी वाचता 14व्या बळीर इन वर्स 14
अळे आतां तूं बरो जालाय आनीक पातळ करिनाका नातर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडात पळय आतां तूं बरो जालाय अळे आतां तूं बरो आसाय तुजी आदली स्थिती बदलल्या आतां तुजी दशा तुजी दिशा बदलल्या पूण आनीक मुखार तूं पातक करिनाका नातर तुजी गत तुजी स्थिती तुजी परिस्थिती पयलेंच्या की चड कनिश्ट ह्या वायट ह्या पाताळाची जावंक साध्य आसा म्हाका जाणो आमच्या पिडेक कितें कारण आमच्या पिडेक एक कारण जावन आसा पातक केवळ पातकच हरी एका पिडेक कारण म्हणचें न्ही हांवें पळयत पुस्तकी म्हणटा पिडेक जायतीं कारणां साध्य आसा आनी आमी विज्ञानान ती जाणाव बॅक्टेरिया वायरस वातावरण ह्या हेरांतावन आमकां पिडा बदलूंक ह्या आमच्या खाणा जेवणा वरवीं आमच्या जियोच्या रिती वरवीं पिडा येवंक साध्य आसा या कितेंय सूख करिना जाल्यार आमकां आमच्या पुर्वजांतावनी पिडा आमकां येवंक साध्य आसा पूण आमी पातक केल्ल्या वरवीं आमचो आत्मो पिडेस्त जाता आमी पातक केल्ल्या वरवीं आमचें अंतस्करण पिडेस्त जाता देखून आमी निराश जाता आमी देदेस्पर जाता आमी भियेता आमी कावज येता आमच्या थंय पातकाची कांतवणी आसता कुडीची पिडा सोसूंक आमकां जायना ह्या संवसारांत आसच्या कश्टा संकश्टांक आनी आमच्या जिवितांत आसच्या बंदड्यांक आमच्या जिवितांत आसच्या खोटेपणाक आमी फूड करूंक आमी सकना वी कॅनॉट फेस द challenges that we have in this world when we are sick in our own spirits because of our sinfulness. देखून आमी वाचता किर्तनाच्या बुकांत 107 स्वरांत 17व्या बळीर Psalm 107 verse 17 आपल्या पातकां वरवीं ती पिडेस्त जाल्लीं आपल्या गुन्यांवा वरवीं ती दळदिरी जाल्लीं आपल्या पातकां वरवीं ती पिडेस्त जाल्लीं आपल्या गुन्यांवा वरवीं ती दळदिरी जाल्लीं किर्तन 30:8 तिसरी वळ आमी वाचता तुज्या रागा वरवीं म्हज्या कुडींत ना भलायकी म्हज्या पातकां निमती म्हजीं हाडां नात अखंड म्हजीं पातकां म्हज्या माथ्या वयर पावल्यान एक जड वज्या भाशेन ती म्हाका खूब जड जाल्यान म्हजीं पातकां म्हज्या माथ्या वयर पावल्यान एक जड वज्या भाशेन ती म्हाका खूब जड जाल्यान पातक आमकां कितें करता कंतिश्ट करता चिंतेश्ट करता बायल्यान आमी कितलें हांसयेत बायल्यान आमी कितलें दाबासो करयेत बायल्यान आमी कितलें भोवयेत बायल्यान आमी व्हडले व्हडले बिझनेस व्यापार वहिवट करन सगळ्या संवसाराक दाखोवयेत हांव पूण कितलो ग्रेस्त कितलो शिकलां केदे व्हडलें काम करूंक शकता केदे व्हडलें घर बांदूंक शकता कितल्या अपुरब्याच्या कारार भोवंक शकता कितल्या अपुरब्याची वस्त्रां न्हेसोवंक शकता कितलो दाबाजो परबो करूंक हांव शकता कितल्या जाणांक जेवण दिवंक शकता ह्या कितल्या जाणांक दादोशी करूंक शकता संवसारी रितीन पूण भितर आमी पिडेस्त आसता जर तर आमी समया लागीं येवन आमच्या पातक आमी वळखूं जाल्यार आमची पिडा गूण जाता देखून हांव पळयता दैवीक रेती मंदिरांत हप्त्याचे रेतीर करूंक येतात ह्या हप्त्यांत व्हडा संख्यान हांगासर कोंकणी रेतीर लोक आसा आनी कुमसार जाल्लेंच तांच्या तोंडार हांसो येतात तांच्या तोंडार परजळ येता तांच्या तोंडार एक प्रकाश येता तांच्या तोंडार देवान दिल्ली महिमा परतून उजवाडाक येता आयचो सांत नाथानायल सांत बार्तलोमेव आमी म्हणटा जेजूच्या मोगाचो आपोस्तल तो जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळार जेजून ताका कितें म्हळें तूं सर्ग उक्त जाल्लो पळयतलोय मनशा पुताचेर देवाचे दूत सडलेले देंवलेले पळयतलोय रेतीरेंत एक बरें कुमसार जाता आसतना सुटावें कुमसार जाताना जिणयेचें कुमसार जाताना वेन वी मेक अ लायफ्स कन्फेशन कितली सुटका कितली सोडवण कितलो संतोष कितलो आनंद सर्गींचो वैभवाचें दर्शन समी आतां एक जाल्ले तो अनुभोग देवा बापा लागीं राजी जाल्लो अनुभोग चांचणीक जिवी जोडलो अनुभोग त्या वेळार कितले पिडा गूण जातात कुडींतले कितले दुखी पयसरतात कितले चवकसाय मेळटा मात न्ही देवाचे आशिर्वाद आपणाच्या व्यापार वहिवटाचेर आपण करनासचे ते एम्प्लॉयमेंट त्या वावराचेर शेता भाटांचेर बेळ्याचेर कुटुंबा जिविताचेर संबंधांचेर शिकपाचेर फुडाराचेर जे कितें ती आश येतात बऱ्या भुरग्यां बाळांक बऱ्या कुटुंबाक बऱ्या मोगाच्या मनशांक हें सगळें ताच्या जिवितांत जोड घेतात आज आमी जाणा जायची आमचे पातक ही आमच्या पिडेक एक कारण
विशेष जावन आमच्या आत्म्याच्या पिडेक कारण, आमच्या काळजाच्या, आमच्या मतीच्या पिडेक कारण हे आमी जाणा जायचे. कशें आमी गूण जावचें? किर्तन 103 आमी पयल्या वळीत जावन आमी वाचता. Psalm 103 verse 1 onwards. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती करी, म्हणजे सगळे अंतस्करण सर्वेस्वराची स्तुती करून दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर, म्हणजे सगळे अंतस्करण सर्वेस्वराची स्तुती करून दी. दुसरी ओळ म्हणटा, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर, ताची एकच एक उपकार विसरा नाका. देवान केल्ले सर उपकार उगडास करून ताका तूं अर्घ आनी होगलाप जाताना कितें दिता? तिसरी ओळ, तो तुजी सर पातकां बक्षिता आनी सर तुजी पिडा गूण करता. सर तुजी पातकां बक्षिता आनी सर तुजी पिडा गूण करता. बपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया मोगाच्यान. आमी ताका अर्घ आनी होगलाप दिया. आमच्या जिवितांत केल्लें सर बरेपण, देवान दिल्लें बरेपण आमी विसरोवचें नाका. आमी अनउपकारी जावचें नाका. ताका अर्घ आनी होगलाप दिया. ह्यांच्या आयतारा जावन हांगासर प्रायवंतांची रेतीर आसा. आमी हरी एकलीं प्रायवंतांस ह्या संवसारांत 1 वर्स जियेल्यार प्रायवंत 1 वर्स जाल्ल्या बरी. प्रायवंतांक आपण हाडणे बी हांगासर रेतीर करूं. आमकां जाल्यार आमी तांचे सांगता रेतीर करया. प्रायवंतांक कुमक करया, हांगासर तांची प्रायवंतांची सेवा करया. आमच्या मालगाड्यांक, आमच्या घरांत असल्या प्रायवंतांक आपण हाड देविकलो रेतीर मंदिरांत तांकां हे कुमक करची. ती प्राय जाल्या नंतर तांच्या रुमांत कुडांत तावन येवंक जायना जाल्यार तांकां कुडांत तावन रेतीरीच्या त्या हॉला पर्यंत हात धन आपण हाडचें, पाटी आपण हाडचें, जेवंक कुमक करचें नाका. आनी तांच्या सांगाता म्हणून रेतीर करचें. केदे वर तें भाग आमचें. आमच्या भातकांचे भक्षणे आमकां मेळटलें. आमकां वेडो गेल्ल्या त्या वायट सवयांच्या बंदड्यान तें आमकां सुटका मेळटलें. नासाच्या फणांतलो देव आमकां राखतलो. आमच्या माथ्यार मान आसो आनी मैमेचो मुकुट तो दवरतलो. आमच्या जिवितांत सर बरें संगती दिवन आमकां दोदोशी करतलो. गारुडा बरी आमचें तरणाटपण नवसत दितलो. नवें तरणाटपण, नवी उमेद, नवो बरवसो, नवी शांती, नवें समाधान देव म्हाका तुका दितलो. देखून समया जेजूक आमी उलो करया ह्या गिता द्वारे. म्हजे तें जिये पवित्र आत्म्या, सदां काळ जिये देवाच्या आत्म्या, म्हजे तें जिये. जे 18 पेज नंबर 141, पान नंबर 141. मुझे तुझिए पवित्र आत्म्या, मुझे तुझिए पवित्र आत्म्या, सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या, सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या. मुझे तुझिए, मुझे तुझिए, मुझे तुझिए, मुझे तुझिए. मौन मुझे नीतळ कर, चिंता मुझे निर्मूळ कर. मौन मुझे नितळ कर, चिंता मुझे निर्मळ कर. काळीज मुझे खालते कर, जीवित मुझे भोळे 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 कर. मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या, मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या. सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या, सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या. मुझे थंय जिये, मुझे थंय जिये, मुझे थंय जिये, मुझे तुझिए. मोगाच्यान तुमच्या काळजांत भोव पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आनी ताची वस्ती अनुभव करता आसतना विविध त्या पासत आमी मागया. मोगाच्यान आज जो कोण जन्म दिवस आजचे आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता. तशेंच काजाराचो दीस आजचे आसात. ह्या नव्या घराचें उक्तावण करनासात, ह्या विविध साराचे संभ्रम करनासात. तुमच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमच्या सर गरजां पासत हांगासर दैविक रेतीर मंदिरांत आमी मागता. तशेंच आपल्या जिवितांत वर्ते
अद्भुतां अजापां देवाची विस्नार कृपा अनुभव केल्ली देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. तांचे सांगात आमी देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवया. मेघना आनी निलेश डिसोजा मोगार्नाड अपुरबायन सुरक्षीत भुरग्या बाळान जाल्ल्या पासत सिविडा डेसा बरें काम मेळ्ळेल्या पासत आनी बरी भलायकी लाभलेल्या पासत जायते कॉम्प्लिकेशन असले ह्या सर्वांतले देवान निवारलेल्या पासत मेलरिस मूडपटना ईस्ट सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. डिलिव्हरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत 12 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणे देवान दिल्ल्या पासत सैरीक जाल्ल्या पासत काजराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत परगांव वचोंक USA वचोन बऱ्या तरान पावोंक आनी थंयसर रावूंक बरी परिस्थिती आनी बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळ्ळेल्या पासत IELTS वा OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत ऑस्ट्रेलिया वचून कुटुंबा समेत रावोंक देवान फावो केल्ल्या पासत रीण दिल्लें पाटी मेळ्ळेल्या पासत आनी बँकांतल्यान लोन काडूंक प्रयत्न करनासली 12 म्हयन्यांत तें वेळार मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. अर्घ आनी होकळाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होकळाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासत मागया थोड्यांच्या प्रत्येक तेसां पासत अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा मिशेल डिसोजा आनी तांचे कुटुंब USA आनी तशेंच जोसेफ लोबो दुबय हाच्या तेसां पासत आयरिश फेर्नांडीस बेंगलोर ताचें भुरगें बरें तांच्या पासत भलायकी जोडच्या पासत ग्रेटन रोड्रिगस लंडन हाच्या विशेश तेसां पासत सबिना लंडन हिच्या सुनेच्या बऱ्या भलायके पासत क्रिस्टीन डायस मँगलोर हिल्डा दांतीस किन्निगोळी संपूर्ण तरान बरी भलायकी जोडच्या पासत जसिंता डिसोजा किन्निगोळी हिच्या बऱ्या भलायक पासत आल्बर्ट पिंटो निरोडे हाच्या बऱ्या भलायक पासत बेनेडिक्टा पिंटो निरोडे आनी बरे भलायके पासत जुलियाना आनी थॉमस डिसोजा तांच्या उतर प्रायर बरी भलायकी आनी शांती समाधान तांकां मेळच्या पासत आयोला आनी ओबिन फेर्नांडीस तांच्या जन्मदिसाच्या संदर्भी तांकां संपूर्ण बरी भलायकी आनी गिन्यान मत तांकां बरें शिकोवंक आशिर्वादां मेळच्या पासत इयान मेंडोन्सा जर्मनी हाच्या तेसां पासत कॅडल मातयास तशेंच सिरील मातयास सिरवां हांच्या विशेश तेसां पासत ब्रिजीत मेंडोन्सा अंधेरी त्या तेसां पासत आमी सांगाता मेळोन मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्या पासत आमी मागया देवादीन वलेरियन हेनरी पिंटो कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता अरुण सिवेडा डेसा कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता सिप्रियन आयडा डेसा म्हयन्याचो मरणाचो उगडास देवादीन वॉल्टर डिसोजा गोवा देवादीन विलियम आराना आनी कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो आत्मे देवादीन लविना सिक्वेरा कार्मितेल देवादीन जेनिफर पपेत्वा कॅस्टिलिनो 5th डेथ एनिवर्सरी कुलशेखर देवादीन रोजारियो आनी रोझलिन अल्मेडा देवादीन स्टेला आनी फ्रांसिस डिसोजा आदमार मदरंगडी देवादीन लूसी तावरो कालातूर देवादीन अलोशियस आनी बर्ता फेर्नांडीस दादर देवादीन ट्रिजा कुटिनो सुरतकल देवा कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता एनी डिसोजा पानीर म्हयन्याचो मरणाचो उडास देवादीन वलेरियन रेबेलो बोरिविली मुंबय देवादीन साल्वादोर लोबो मागुंडी देवादीन लिली मेंडोन्सा काणजार 5th डेथ एनिवर्सरी जसिंता पेरेरा नित्यादर नगर ससनास विषय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस बावड तांच्या आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दीत आमेन. निमयेर पडया बोपय सक्रामेंत नमस्कार कर म्हणया मुझे थंय जिये देवाच्या आत्म्या मुझे थंय जिये. मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये.
मिसाची गीतांत योग्यानं बुकांत हांव न्हू पयलीं आमी प्रवेश गीत आमी घेवया गीत नंबर 18 5 26 पेज नंबर 26. वंदिया सर्वेस पोरा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोया वैभव ताचो परगट्या देवानी रायतो पळवोंच व्हरतो रचणार सर्गा संसाराचो महिमानी स्तुती बियोल विल्याचेरी वंदन ताचे चरणी वंदिया सर्वेस पोरा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोया वैभव ताचो परगट्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. भौमोगाच्यानो आज आध्यात्मिक रितीन वर्त्या संतोषान आमी संभ्रम करता कित्याक आज भाग्यवंत बार्थोलोमियोचे फेस्त जावन आसा. बार्थोलोमियाक पवित्र पुस्तकांत वांजेलांत नाथानएल म्हणी आपयला. तो न्ही जावन सोडवण दारा पासत राखो नासलो. दिंबयेर पडोन हात वयर करन तो मागणें करनासलो. मैजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवादींच्या बुकांत बरोवन गेल्लो सोडवणदार येजय इस्रायली तांकां सोडवण मेळा जाय म्हणून तो मागून आसलो आनी ताच्या जिवितांत सोडवणदाराक वैयक्तीक रितीन भेटचें भाग ताका फावो जालें. सम्याचो आपोस्तो जालो. सम्या खातीर मार्तीर मेलो. ताची सुवार्ता परगट गेली. एका देशाक संपूर्ण तरान सम्या खातीर जिखोवंक ताका साध्य जालें. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना नाथानालाची देख आमी घेवया. तो एक खरो इस्रायल जावन आसलो. इस्रायल म्हळ्यार देवाचो भुरगो. खरो देवाचो भुरगो जावन आसलो. आमी खरे देवाचे भुरगे जावन देवाक मानवच्या रितीन आमची जिवीत जियोन सोडवणदाराची भेट करून सम्या तें सोडवण जोण घेवन ती सोडवण हेरांकी दिवंक हर प्रयत्न करून आमचें जिवीत अर्थभरीत करूंक देवाची कृपा आमी जोण घेवया. आमच्या जिवितांत आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत आमी शेळिल्ल्या पासून आमचो भावार्थ आमी बरो करून जियेनांतल्या पासून देवा कडचें बक्षाणें मागया. सम्या जेजू तूं पातक्यां कापोवंक आयलय. हांव पातकी म्हूण वळखून घेता. म्हजी पातकां तूं बोगस आनी परतून म्हाका म्हज्या काळजाच्या नेणटेपणाच्या जिविताक फाटीं हाड. सम्या काकुतकर. सम्या जेजू म्हज्या पातकांतल्या सोडोवच्या खातीर कुर्सार तुजें आमोलीक रगत तुवें वरयलां. त्या आमोलीक रगतान तूं म्हाका धुवन नितळ कर. तुज्या कुर्साच्या मरणांतय म्हज्या पातकाक हांवें रडोवन नवी जिणी जियोंक म्हाका कृपा दी. क्रिस्ता काकुतकर. सम्या जेजू तो पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून बापाच्या उजव्या कुशीक बसोन म्हज्या पासत विनंती करनासाय. तुज्या त्या दैवीक कृपेन म्हज्या सर पातकाच्या वंदवण्याचेर पातकाच्या सोव्यांचेर जैत व्हरूंक म्हाका फावो कर. सम्या काकुतकर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. देवाकू सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवां पासून आमी तुका वाखणटा. सम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटा. आमची काकूत कर तूं बापाच्या
तुझ्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. तिच्या पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे Jesu Krista, एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. प्रार्थोया. सर्वेस्परा तुझ्या धनदूता भाग्यवंत बार्थोलोमेवन व्हडा भावार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितांत मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताच्या विनवणेन आनी मजतीन तुझ्या पवित्र सभेच्या देखीवंत क्रिस्ती जिणये वरवीं सगळ्यो अक्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हणून वळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक की फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुझ्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. उगडापण पुस्तकांतलें वचप. देवदूता मदल्या एकल्यान मुजे सरशीन येवन म्हळें, ये आनी हांव तुका शेळयांची पोतीन जावची वकाल दाखयतां. आनी आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक ऊंच दोंगराचे ताळवेर व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयले देवातावन तें देंवोन येतालें. देवाच्या वैभवान तें सगळेंच परजळटलें. ताचो परजळ एक भोवमोलादीक माणका सारको तळतळीत वज्रा सारको दिसतालो. त्या शाराक रुंद आनी उबार पागोर आसलो. ताका 12 दारवटे आसले आनी एक दारवट्या सरशी एक देवदूत पारोत करूंक दवरलेलो. इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नांवां त्या 12 दारवट्यांचेर कांतयल्लीं. उदंतीचे कुशीन 3 दारवटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तमेक 3. शाराचो पागोर 12 बुन्यादीचेर बांदलो. तांचे वयर शेळयेच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरोवन घाल्लीं. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची महिमा वाखणतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची महिमा वाखणतले. सर्वेस्परा तुवें रचलाय तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुझे राजवटकेची महिमा वाखणतले, तुजो प्रताप वर्णितले. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची महिमा वाखणतले. अशे स्वर मनशांक तुजी महत्कार्यां आनी तुझे राजवटकेची प्रतिश्ठ महिमा कळी जातली. तुझे राज्य सदां बाळतात असले, तुजी राजवटकी संततेचे संतती उरतात असली. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची महिमा वाखणतले. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो नितीवन, सोर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची महिमा वाखणतले. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मेस्त्री देवाचो पूत तूं, इस्रायलाचो राय तूं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. दुआं प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. तो वेळ फिलिपाक नाथानायल मेळ्ळो आनी फिलिपान ताका म्हळें, मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाचे विशयांत बरोवन आसा
तो आमकां मेळ्ळो. नाजारेताचो जेजू तो, जुजेचो पूत. नतनाएलान जाप दिली, नाजारेताचो, थंय तावन कितें बरें येत? फिलीप ताका म्हणालो, ये आनी पळय. आपणा थंयची येतेल्या नतनाएलाक पळोवन जेजून म्हळें, पळया, एक खरो इस्रायलकार, ताचे थंय कसलेंच कपट ना. नतनाएलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं अंजुराच्या रुखा मुळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नतनाएल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हळें, अंजुराच्या रुखा मुळांत हांवें तुका पळयलो म्हणून हांवें म्हळें, देखून तूं सतमंताय. हाचे प्रास वर्ती घडितां तूं देखतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, सर्ग उक्त जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत चडलेले आनी देंवतले तुमी देखतल्यात. देवाचे उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. भोवमोगाचे न्हू एक सवाल सबार जाणां विचारतात, कित्याक दैवीक रितीर मंदिराक वचचें? कित्याक थंयसर रितीर करची? जवाब आयच्या वांजेलांत आसा. नाथानाएलाक जेजून सांगली उतरां, जो आमच्या वांजेलांत पयल्या वसरांत 50 आनी 1 वडीर. सतच हांव तुका सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो तूं पळयतलोय, मनशा पुताचेर देवाचे दूत चडलेले आनी देंवलेले तूं पळयतलोय. दैवीक रितीर मंदिराक येवन प्रामाणीकपणान समर्पीत मनोभावान रितीर केल्ल्यांक जावचो अनुभव तो सर्ग उक्त जावचो. सर्ग उक्त जावचो म्हळ्यार सतां उगडापी जावची. आमच्या जिविताचो अर्थ समजोवचो, खंय थावन आमी आयल्या खंय आमकां वसोंक आसा. आनी ह्या संवसारान देवान दिल्लें मिसांव कितें तें जाणा जावचें. आनी तेन्ना आमी पवित्र सभेचे खरे अपुरबायेचे सांदे आमी जाता. हेच्या पयल्या वचपांत थंयसर जुवांव जेजूच्या आपोस्तलाक एक दर्शन जालें. त्या दर्शनांत नवें जेरुसलेम एका होकले परी नेठयलेलें ताणें पळयलें. आनी ती जावन आसली होकाल देवाच्या शेडयेची, म्हणजे जेजूची होकाल जावन आसा पवित्र सभा नवें जेरुसलेम, पवित्र जेरुसलेम. जेरुसलेम म्हळ्यार आमी जाणाव देवाचें शहर, म्हजें आनी तुजें काळीज देवाचें शहर. आमी देवाचें शहर करून घेतल्या वेळार आमचें काळीज आमी नव्या जेरुसलेमांत पवित्र सभेचे सांदे जाता. समिया जेजूची होकाल पतीण आमी जाता. अशें जायचें जाल्यार तें जेरुसलेम 12 कुंद्यांचेर बांदून हाडलें. 12 दारवाटे ताका आसले, म्हणजे 12 आपोस्तल. आनी ते 12 आपोस्तल म्हणजे हर एका आपोस्तलांत आसले ते विशिश्ट ते गूण आमी नियाळ करता. आनी आज सांत बार्थोलोमियो, ताका नाथानाएल म्हणी नांव आसलें, ताचें थंय आसचें बरेंपण आमी नियाळ करता. तो इस्रायलच्या सोडवणदारा खातीर राखून आसलो. अंजुराच्या रुखा मुळांत दिमयेरपणान हात वयर करून देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवन देवा कडेन मागून आसलो. सोडवणदारा बेगीनच धाड देवा, त्या मेसायक बेगीनच धाड देवा. आनी समियान जेजून पळयलें, मोगाचें जेन्ना आमी सोडवणदारा खातीर मागता, दिमयेर पडोन हात वयर करून देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवन आमच्या जिवितांत सोडवण येवचें कसत सगळ्या संवसाराच्या सोडवणे खातीर आमी मागता. देव आमचें मागणें आयकता. ताच्या जिवितांत फिलीप आयलो, कित्याक फिलिपान जेजूचो अनुभव केलो. ताका येवन नाथानाएलाक म्हणटा, जें कितें प्रवादाच्या बुकांत बरयलां, मोइशेच्या नियमशास्त्रांत बरयलां, त्या सोडवणदाराक आज हांव मेळ्ळो. तुमचो येवन पळय. नाथानाएलाक घेवन येता. जेजूक मेळटस जेजून ताका म्हणटा, हो एक खरो इस्रायलकार, म्हणजे ताच्या काळजांत कसलेंच खपट ना. जेजूचो ताणें पटलाव केलो, मात न्ही ताच्या जिवितांत परतून परतून जेजूचीं अजापां विजमितां पळयत आसतना, जेजूचें शिकोवण आयकत आसतना संपूर्ण तरान तो पवित्र आत्म्यान अभिषेक्त जालो. जेजू पुनर्जीवन जावन सरकार सोडून गेल्या उपरांत तो सुवार्ता परगट करून जायत्या देशांनी गेलो आनी अकरेक आर्मेनिया म्हळ्यार त्या गांवांत पावलो. थंयसर सुवार्ता परगट करता आसतना जायती दगदोणी ताका मेळ्ळी, पूण त्या दगदोणेक भिवूंक ना. अकरेक तो आनी सांत ज्यूत तादेव थंयसर आर्मेनियान सुवार्ता परगट करता आसतना नाथानाएलाक धरलो, तांणी बंदेन गेलो, कस्टिलो, ताच्या सगळ्या आंगाची कांत काडली.
सगळ्या आंगाची कात करता आसतना कितले रगत वाडलें आनी कितलो तो नित्राणी जालो. त्या कश्टा संकश्टा मदें सयत सुवार्ता प्रगट केली आनी अकरेक तो मार्तीर जावन मेलो. तिसऱ्या शतमान घेजे जाल्यार त्या गांवांत ताणें कन्वर्टर केल्ल्या लोकांच्या संततींत जल्मालो. ग्रेगरी म्हणलो, सांत ग्रेगरी जावन आसा. ताणें त्या गांवच्या रायाकच कन्वर्टर केलो. आनी अशें सगळ्या संवसारार पयलो क्रिस्तांव देश आनी पयलो क्रिस्तांव राय आर्मेनिया असो जावन आसा. सगळ्या देशाच्या कन्वर्टरपणाक सांत बार्तोलोमेव सांत नाथानाएल कारण जालो. ताचें जिवीत आमकां एक देख जावन आसा. आमच्या क्रिस्तांव भावार्थांत कितली उर्बा आमकां आसूंक जाय, कितल्या एका भक्तीपणान आमी रेतेरेंत वांटो घेवंक जाय. येवच्या हप्त्यांत हांगासर प्रायवंतांची रेतेर आसा. हर एका हप्त्यांत हांगासर रेतेरी आसात. म्हज्या भावा भयणी, ये हप्त्याची रेतेर कर. आयतारा तावन ब्रेस्तारा पर्यंत आयतारा सांजेर 6 वरां रेतेर सुरू जाता. ब्रेस्तारा दीस दनपारां अखेर जाता. बार्तोलोमेव बरी, नाथानाएला बरी, म्हाका तुका सर्ग उक्त जावं दी, मनशापताचें दर्शन जावं दी. ताचे थंय एक नवें जिवीत देवाक मानता तसलें महिमेचें जिवीत जिवंक आमकां हर एकल्यांक कृपा मेळोवन दी. भाग्यवंत नाथानाएल बार्तोलोमेव आमा समेस्त बसत विनाती कर. आमेन. जीवन मुझे सुमिया बोरते देने मका संसारिया पयना जावं ये खरे बलिदा जेजू संगी भेटो दिता ही ल्हानकाणी गोवावुनो दाका सोरो बोधो मासारता गोवावुनो दाका सोरो बोधो मासारता. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासोवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसेच्या आदावा सर्वेस्फोर म्हणून घेवन. सर्गींच्या बापा, जेजून कुर्सार सगळ्या मनशांच्या सोडवणे पासत अगणीत मोगान केल्लें आपल्या जिविताचें बलिदान तुज्या धर्मता वरवीं आमकांय वोंड्या दाका वायनाच्या रुपार भेटोवंक मेळ्ळें. ह्या बलिदानाचो अर्थ गुंडायेन वळखून आमच्या अक्रिस्ती भावां भयणी पासत जेजू सांगता आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक भाग्यवंत बार्तोलोमेवाच्या विनवणेन आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. आमचे सवे आसो. आमची काळजां आमी ऊंच उबारुया. सर्वेस्पराचो उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निससो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदांच उरच्या आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक प्रगट करच्या. तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीचेर थीर आनी घट्ट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं सम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोग ढासक आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बाबा आणि सगळ्या जगी वर्गा भराब तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव वार मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. त्यास आमच्या सम्या जेजू वरवीं सांगाता आनी मारिफात सर्गींच्या बापा लागीं आमी भक्तीपणी उलोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतलें तूं आमकां निवार. आमच्या जिवितांत सवस्तकाय दादोसकाय तृप्ती फावो कर. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां तुज्या कुशा प्रमाणे शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी संतोष सदां घाल तुमचे सवय आसो. हसत्या तोंडान शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें आमच्या देवांचे म्हाका फावना पूण ज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली.
गीत नंबर ई 15 550 पेज नंबर 55. काळजांत आयिल्ल्या जेजूचो आमी अनुभव करया. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. म्हज्या काळजांत हांव तुका स्वागत करता. सांत बार्तोलोमेवक सर्गींचें दर्शन दिलें. देवदूतांक ताणें पळयलें. सदांच त्या सर्गींचे दिश्टीचेर तो थीर रावलो. म्हज्या जिवितांत सर्गींचेर म्हजी दिश्ट लावंक आनी ह्या संवसारांत सर्गींच्या राजा पासत जियोंक म्हाका कृपा दी. आमेन. प्रार्थोया. देवा सर लोकांच्या बापा सर लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवचे खातीर जेजूच्या आपोवण्याक आनी आज्ञेक पाळो दिवन धर्मदूत देशा देशांनी गेले. आमच्या आयकाळाच्या मनशांक तीस बरी खबर दिवंक आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक आपण गांवां गांवांनी तूं धाड आनी ससनाचें जिवीत दितले ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाळूंक तांकां बोळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. भौमोगाच्या दैवी कलो रेतेर मंदिरांत व्हडा संख्यान लोक कोंगणी रेतेर करनासा तांच्या त्या बसत मागात. येवच्या शनिवाराच्या दिसा 9 वरां तावन 1 वरां पर्यंत रेतेर आसा. तुमी येया आनी कोणाकी वैयक्तीक रितीन मेळोंक आसा कावन्सिलींग जावंक आसा. शनिवारा दनपारां 1 वरार तुमकां अवकाश आसा. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत नंबर G 3 559 पेज नंबर 69. दी मुझ्या दिव्यान तेल हावे जळच्या. दी सोम्या तेल मुझ्या दिव्या. दी मुझ्या दिव्यान तेल हावे जळच्या. पावो कर जळच्याक आखेर पर्यंत. गावया होजाना गावया होजाना गावया होजाना रायाच्या राया. गावया होजाना गावया होजाना गावया होजाना राया. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपे एवढं आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.